नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गात सुरू आशिल्ल्या ISBA शिखर संमेलनात जाले वांटेकार. दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपती वांगडा केली वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आंध्र प्रदेशातल्या पुट्टपार्थी हांगा श्री सत्य साईबाबा शती सुवाळ्यात जाले वांटेकार. श्री सत्य साईबाबा हांची शिकवण संवसारभरातल्या लोकांक सदांच प्रेरणादायक. राज्यातल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचो आदेश आपणे कंत्राटदारांक दिला. त्या प्रमाण कामूय सुरू जाला. फुडल्या 15 दिसांत राज्यातल्या रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत. विजेच्या खांब्याचेर आशिल्ली केबलां कातरून उडोवपाचो निर्णय आशिल्लो योग्य. फुडल्या म्हयन्यासावन स्मार्ट मिटरांची सिस्टम जातली सुरू. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. आणि खेळांत भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हाणें सिडनीत सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन उक्त्या 2025 सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोटी गटाचे मेळयले वस्तादपण. फायनलीच्या खेळांत जपानच्या खेळगड्याचेर घातली हार. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दक्षिण आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्गात सुरू आशिल्ल्या ISBA शिखर संमेलनात वांटेकार जाले. ब्राझीलचे राष्ट्रपती तशेंच दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती ह्या संमेलनात वांटेकार जाले. ह्या वेळार तिनूय देशांमदीं सहकार्य वाडोवपाचेर भासाभास जाली. आशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि आफ्रिका ह्या वाठारांक लागीं हाडपाच्या दिकेन हो त्रिपक्षीय मंच म्हत्वाची भूमिका थारयतलो अशी आस्त आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दक्षिण आफ्रिके भोंवडेचो आयज तिसरो दीस आसा. आयज तांणी दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपती वांगडा भासाभास केली. हातूंत तांणी भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मदल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर खोलायेन भासाभास केली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज आंध्र प्रदेशातल्या पुट्टपार्थी हांगा श्री सत्य साईबाबा शती सुवाळ्यात वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की सगळ्यांचेर प्रेम करात, सगळ्यांची सेवा करात आणि सगळ्यांची सदांच मजत करात. कोणाकूच दुःख दिवं नाकात ही सत्य साईबाबांची शिकवण संवसारभरातल्या लोकांक सदांच प्रेरीत करता. Bhagavan Sri Satya Sai Babaji visualized an education system where service is not an obligation but a way of life. Without we serving the society will not become vibrant, the society will not become good, the society will not take care of itself. We have to build a good society that cannot happen in dream. That's why we have to love the society, we have to serve the society without any expectation. That is what is the great preachings of our Bhagavan Satya Sai Babaji. वचोयात फुडल्या खबरेकडेन. केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल आणि देशभरात लागू केल्ल्या 4 नव्या संहितांक एक क्रांतिकारी पावल आसा अशें म्हळां. ह्यो 4 संहिता देशभरात MSMEक बळगे दिवपाक मजत करतली अशेंय तांणी फुडें म्हळां. हाच्या वांगडाच कामगारांक सामाजीक सुरक्षा ह्या येवजण्यांतल्यान मेळटली अशेंय तांणी सांगलां. Notified 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well-articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान म्हळ्यार NIOS आपलो 36वो स्थापणूक दीस आयज मनयता. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज उलयतना सांगलें की राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 आपणावपाच्या कामात NIOS म्हत्वाची कामगिरी करीत आसा. आने वाले 25 साल में 25 साल के अंदर की कोई भी बच्चा उस स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना जाए. कोई स्टेट की बोर्ड में जाए, CBSE में जाए या NIOS या कोई स्टेट की ओपन लर्निंग बोर्ड पे जाए. इसकी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी NIOS को एक बेंचमार्क करके बनाने पड़ेगा. हमारे देश में 1 करोड़ शिक्षक है. 1 करोड़ शिक्षक को नई दुनिया को पहचान कराने के लिए मानवीय उद्यम पर्याप्त नहीं.
इसीलिए मेरा दूसरा प्रमुख सुझाव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा एक कमेटी ऐसे बने जो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए, ये एआई टूल ट्यूटर बन सकता है क्या, ट्यूटर की ट्यूटर बन सकता है क्या। आणि खबरापत्रान आता वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो. घेऊया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. अयोध्येत येत्या 25 नोव्हेंबराक श्रीराम मंदिराचेर ध्वजारोहण जावपाचें आसा. ह्या निमतान जावपी भव्य सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. ह्या निमतान उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी समेस्त देशवासियांक परबीं भेटयल्या. आपल्या एक्स समाज माध्यमाचेर एक फोटो शेअर करतना तांणी बरयला की अयोध्या धामाचें नांव परतून एक फावट भांगराळ्या उतरांत इतिहासांत बरयलें वतलें. 25 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी जावपी ध्वजारोहण म्हज्या खातीर एक इतिहासीक आनी अभिमानाची गजाल आसा. ह्या निमतान हांव समेस्तांक परबीं भेटयता अशें उत्तर प्रदेशचे उपमुखेलमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हांणी सांगलां. गुलामी की एक निशानी थी, उसको 6 दिसंबर 1992 को राम भक्त कारसेवकों ने ढहा दिया था और हर राम भक्त इस बात के इंतजार में था कि कब वह दिन आएगा जब रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनेगा. और अनेक आंदोलन हुए. एक नारा लगता था कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे. और आज वह भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है. मैं भी एक राम भक्त हूँ, कार सेवक हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ. तो मेरे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है. और आने वाली 25 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाली है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हजारों की संख्या में पूज्य संतों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी में वहां धर्म ध्वजा फहरा जाएगी. तो यह भारत के गौरवशाली जो इतिहास है, जो वर्तमान है, उसका संगम हो जाएगा. मैं इस शुभ अवसर के लिए समस्त राम भक्तों को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके कारण से आज रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. ह्या वेळार श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टाचे महासचिव चंपतराय हांणी आपले विचार उक्तायले. ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट. ये अवसर है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं. 6000 से अधिक समाज के उन बंधुओं को बुलाया है. तो समाज का एक बहुत ही सामान्य वर्ग वो इस आयोजन का साक्षी बनेगा.
श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिओत्तम मठाच्या स्थापणुकेक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. निमतान पर्तगाळी मठांत भव्य कार्यावळींचें आयोजन केलां. काणकोण तालुक्यांतल्या पर्तगाळी गांवांत हो मठ वसला. मठाच्या स्थापणुकेक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान मठाचे स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांणी 550 कोटी रामनाम जपाचो संकल्प केल्लो. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रांत हे खातीर दिसपट्टो रामनाम जप जातालो. श्रीराम, सीता, लक्ष्मण आनी हनुमंत हांचो दिग्विजय रथ निमतान ह्या सगळ्या केंद्रांनी भोंवता. आयज हो रथ वास्को सावन पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत पावलो. पणजे केंद्राचे वांगडी नृसिंह पै तशेंच गौरीश धोंड हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. मठाचे हे आता दिग्विजय रथयात्रा येता ते स्टार्ट जाल्ले बद्रीनाथाच्या हातून स्टार्ट जाल्ले आसा. जशे बद्रीनाथात आयले, अयोध्येन आयले, तशे महाराष्ट्रान गेले, महाराष्ट्रातून कर्नाटका गेले, कर्नाटकातून गोंयान काल पाविल्ले आसा. ते खुशेन आज आता आमच्या पणजे शहरान येता म्हणून आमकां भरपूर आनंद जायत आसा. जपा केंद्राचे कमीत कमी 150 लेडीज पूर्ण कुंभ घेवन तांकां स्वागत करता आसा. आतां रथ येवपाच्या हातून आमी इंतजारान आसा. आमकां येता ते आयकून खूब आनंद दिसत आसा की आमच्या पणजे शहरान हे पर्तगाळी मठाचे राम दिग्विजय यात्रा पणजे शहरान येता आसतना आमकां भरपूर आनंद जायत आसा. 3 दीस गोंयान आसतले. जशें तुमकां खबर आसा की 27 नोव्हेंबरच्यान पर्तगाळी मठान 11 दिसांचे बरे मोठो प्रोग्राम जावपाचे आसा. हे रथयात्रा सारखे 26 तशेंच आयज पणजे आज ते पर्वरी रावतले, फाल्यां सकाळी सांखळे, तशेंच म्हाळशे, नागेशी जावन घोटना रावतले आनी परवा रामनाथी तशें जावन पर्तगाळी मठान 24 तारखे सांजचे पावतले. आज पणजेन 550 वर्सांचो रामरथ जो अयोध्येच्यान चालू जाला आनी आमचे पर्तगाळी मठान स्वाम्यांनी आयोजीत केला कार्यक्रम जो 27 तारीख ते 7 तारीख पर्यंत पर्तगाळी मठान जातलो. ताजो हो रथ रामाचो जो अख्खे गोंयभर भोंवून प्रत्येक मठांनी ताच्या वचून वता. आज वास्कोच्यान पणजे येवपाक आतां भायर सरला. आमी ताजे वाट ताच्या स्वागत करपाक सगळे हांगा बरे जमल्या. आमचे सगळे राम भक्त आनी आमचे केंद्र जो पणजे महालक्ष्मीन रामनाम जपाचो केंद्र सीताराम केंद्र म्हणटा तो आमचो महालक्ष्मीन आयोजीत आशिल्लो. एक वर्स कंटिन्युअस 5.5 लाख जप तांच्यांनी 5.5 कोटी जप केल्ले आसा. आनी आज हो रथ प्रोसेशनान बऱ्या सुंदर प्रोसेशनान महालक्ष्मीच्या देवस्थानान वतले आनी तशेंच 5.5 वरांचेर असो वचपाक पडतो रथ पर्वरी आनी मागीर बिचोली तांचे सांज जाता. श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिओत्तम मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर मजगती तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. मठाच्या प्रवेशद्वारा लागींच 77 फूट उंचायेची प्रभू श्रीरामाची मुर्ती उबारल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी 28 नोव्हेंबराक ह्या मुर्तीचें अनावरण जातलें. निमतान यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, आरती तशेंच तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळींचें ह्या दिसांनी आयोजन केलां. देश विदेशांतले भावीक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान मठ समितीन त्या निमतान पुराय तयारी केल्या. जमियत उलमा-ए हिंदचे मुखेली मौलाना हर्षद मदनी हांच्या मुसलमानां वांगडा जावपी भेदभावाच्या वक्तव्याची खर निंदा जाता. भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी तांचेर खर टिका केल्या. वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर और आतंकी बचाव लॉबी और इकोसिस्टम काम पर. जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है. परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है. और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं. मजगती भाजपाचे फुडारी शाहनवाज हुसैन हांणी हर्षद मदानीचे वक्तव्य बेजबाबदार आसा अशें म्हणलां. जमियत उलमा-ए हिंदचे मुखेली अशे तरेचे वक्तव्य करतले अशी आपणाक अपेक्षा नासली अशें तांणी मुखार सांगलें. जमायतुल उलमा हिंद के सदर
अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए। वचयात फुडल्या खबरेकडेन राज्यातल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचो आदेश आपणे कंत्राटदारांक दिला, त्या प्रमाण कामूय सुरू जाला। फुडल्या 15 दिसांत रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां। ते शेनवारा पत्रकारांकडेन उलयताले। रस्त्यावयले फंड पुरोवपाचो आदेश आपणे कांय म्हयन्या आदींच कंत्राटदारांक दिल्ले, मात मदींच पावस पडिल्ल्यान ही कामां जावंक शकली ना अशें तांणी सांगलें। कॉन्स्टिट्युएन्सी टेंडरां काडून दिल्ली आसा, दिल्ली आसा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तातूंत भितर सगळें आसा, पणजी आसा, मडगांव आसा, थंय आसा ते सगळे पॉटहोल्स काडपाचे। काल कामां खूब कडेन पॉलिसी जाल्या कालच्या बिफोर डिसेंबर 15 दिसां भितर सगळे कडेन पॉटहोल म्हणटा शब्द आयकुपा येवपाक 15 दिसां भितर ताका टायम बाउंड दिला। आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। विजेच्या खांब्याचेर आशिल्ली केबलां कातरून उडोवपाचो निर्णय योग्य आशिल्लो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळां। केबल ऑपरेटरांक आपले केबल खंयचे हेच खबर नाशिल्ले अशें तांणी मुखार सांगलें। हो निर्णय घेतिल्ल्या अभियंत्यांक तो निर्णय घेवपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। केबल कट करप हे प्रामुख्यान बरें डिसिजन आसा, कारण इंटरनेट केबल ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा। आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ recent accident at Santa Cruz constituency, ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा। तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय आनी ते सगळें आपले तरेन बरें करून कशें लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें तांणी प्रयत्न करपाक जाय। कारण नुकसान हे शेवट पब्लिकाचेर जाता। केबल आमी कट जरी केली पब्लिकाचें नुकसान जाता, पूण जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आमकां एक्शन घेवची पडटा। ऑल ओवर गोवा हे डिसिजन फक्त मर्यादीत कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत पुरतें ना, दिस इज ऑल ओवर गोवा। हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्साक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा TV सेवा आसूं त्या खातीर घातिल्ल्यो आसा त्याची जबाबदारी घेऊन
तांची जे कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां करपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक. फुडल्या म्हयन्यासावन स्मार्ट मिटरांची सिस्टम सुरू जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी मुखार सांगलें. स्मार्ट मिटर डिसेंबराच्यान इम्प्लिमेंटेशन जाता. आमच्यो दर 15 दिसांनी एक मिटींग आसता. त्या मिटिंगेक ज्यो ज्यो गोश्टी मुखार व्हरपाक जाय. मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे हांच्या फुडारपणाखाला जाली. ह्या वेळार पारंपारीक पायवाटो मोकळ्यो करप, रस्तो रुंदीकरण करतानाच व्हडा प्रमाणात पार्किंगची समस्या, रस्त्यार वाहनां पार्क करतात त्या सुवातांक नो पार्किंग झोन जाहीर करून तशे तकटे लावन तांचेर कारवाय करप, कोयराचो प्रस्न आनी हेर प्रस्नांचेर ह्या वेळार भासाभास जाली. पारंपारीक वाट्यार जे लागोंक ना जे लागल्या आमी 3 म्हयन्याचो टायम फ्रेम घेतला. ते वाटो कोणाचे लागले तेंच्यांनी एप्लिकेशनां करपाची, लागोंक ना तेंच्यांनी करपाची, ते तडीक लावपाचें काम केलां. जे गार्बेज कमिटी कंप्लेंट बूक आनी कितें आहा ऑडिट कितें आहा ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय त्या भाशेन ते डायरेक्शन इश्यू केल्लें आहा सेक्रेटरीक की ते सगळे कंप्लेंट बूक जे सुपरवायझर काडटा ब्लॅक स्पॉट आहा थंय सोलर CCTV घालून ते सगळे तडीक लावपाचें आहा. तशेंच विचार जो अति प्रमाणात जाता तुमी नजरे काडल्या जे बेडी घालता तेका ट्युरिजमाक डिपार्टमेंटाक आमी एप्लिकेशन पर्सनली वचून बसतले. जे वाटो म्हणटा ते दर्यार वचून गावना जे एनक्रोचमेंट केला ते ओपन करता. आनी थर्ड म्हणटा ते फोर्थ म्हणटा ते जे ते म्हणटा की गांवान रस्ते रुंदीकरण चालवा गाडये दवरता ते आमी BDC कमिटी डिसायड केला आनी डायरेक्शन इश्यू केला ट्रॅफिक सेलाक अलॉंग विथ MLA वांगडा कन्सल्ट करून MLA इनिशिएटीव घेवन ते ट्रॅफिक सेलाक सांगला की तुमी जे हे करता ते जेन्ना वायडनींग जालें नो पार्किंग बोर्ड घाला आनी तांकां फायन दिया. आयज मुंबईत WNC नेव्ही हाफ मॅरेथॉनचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळींत हजारांनी लोक वांटेकार जाले. अभिनेतो सुनील शेट्टी तशेंच वेस्टर्न नेव्ही कमांडचे मुखेली व्हायस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी बावटो दाखोवन ह्या कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार अभिनेतो सुनील शेट्टी हाणें लोकांक फिटनेस विशीं अदीक म्हायती दिली. एक ऐसी चीज़ है जो डेली की ज़रूरत है. हफ्ते में 6 दिन तो होना चाहिए रनिंग या फिटनेस अपने ज़िंदगी में. और उसके अलावा ऐसे इवेंट से क्या हो जाता है इंसान एक साथ आ जाता है, एकजुट के अच्छी चीज़ें करते. तो जब स्पेशली नेवी ऐसे मैराथन्स ऑर्गेनाइज करती है उसके पीछे बहुत सारा वेट है, बहुत सारा प्यार है. फाल्यां 24 नोव्हेंबराक नेवल डॉकयार्ड मुंबईत कोचीन शिपयार्डांत तयार केल्ल्या माहे ह्या एंटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्टचें जलावतरण जातलें. आत्मनिर्भर भारत येवजणे खाला ही नौका पुराय रितीन भारतांत तयार जाल्या. फतेहाबाद हांगा सांसद खेल महोत्सव 2025 ची नेटान सुरवात जाली. खासदार सुभाष बराला हांणी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना बराला हांणी सांगलें की गांवगिऱ्या वाठारांत कुशळ खेळगड्यांचो उणाव ना आनी हो महोत्सव तांकां आपली कुशळटाय दाखोवपा खातीर एक बरी माची जावन आसा. जो खेल महोत्सव है उसकी शुरुआत इसकी रजिस्ट्रेशन की 28 अगस्त से करी थी और 21 सितंबर से ये खेल हमारे शुरू हो गए थे. पहले ब्लॉक लेवल के, फिर विधानसभा, अब ये विधानसभा लेवल के जो खेल हैं ये मुझे लगता है कि 30 तारीख तक ये पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अगले कुछ दिनों के बाद ये लोकसभा स्तर के खेल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. जो भी जीतने वाली टीमें हैं उनको हमने इनामों की घोषणा की है. लोकसभा लेवल पे जो टीम जीत करके आएगी उसको 71,000 पहला इनाम और 41,000 दूसरा इनाम. इसी प्रकार से व्यक्तिगत खेल में 11,000 पहला इनाम देंगे, 7100 दूसरा देंगे और 3100 तीसरा इनाम व्यक्तिगत खेल के अंदर देंगे. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयज भारतीय पॅनोरमा आणि संवसारीक गाला प्रिमियरांची माळ प्रदर्शित जाता. भारतीय पॅनोरमांतल्या तमिळ फिल्म लॉकडाऊनचो संवसारीक प्रिमियर आयज जातलो. हाच्या वांगडाच हिंदी फिल्म वध 2चोय संवसारीक प्रिमियर जातलो. संवसारीक पॅनोरमांतूय 2 गाला प्रिमियर जातले.
आणि आता खबर खेळाची। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हाणे सिडनीत सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन उक्त्या 2025 सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोडी गटाच्या वस्तादपण मेळयला। आयज जाल्ल्या फायनलीच्या खेळात ताणे जपानचो खेळगडो युजी तनाका हाका 21-15 आणि 21-11 अशा सेटांनी हार घाली। हाचे पयलीं फाटल्या वर्सा लक्ष्य सेन हाणे लखनौ हांगा सुपर 300 तसरीप जिखिल्ली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दक्षिण आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्गात सुरू आशिल्ल्या ISBA शिखर संमेलनात जाले वांटेकार। दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपती वांगडा केली वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आंध्र प्रदेशातल्या पुट्टपार्थी हांगा श्री सत्य साईबाबा शती सुवाळ्यात जाले वांटेकार। श्री सत्य साईबाबा हांची शिकवण संवसारभरातल्या लोकांक सदांच प्रेरणादायक। राज्यातल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचो आदेश आपणे कंत्राटदारांक दिला, त्या प्रमाण कामूय सुरू जाला। फुडल्या 15 दिसांत राज्यातल्या रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत। विजेच्या खांब्याचेर आशिल्ली केबलां कातरून उडोवपाचो निर्णय आशिल्लो योग्य। फुडल्या म्हयन्यासावन स्मार्ट मिटरांची सिस्टम जातली सुरू। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर। आणि खेळांत भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हाणे सिडनीत सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन उक्त्या 2025 सर्तीच्या दादल्यांचे एकोडी गटाचे मेळयले वस्तादपण। फायनलीच्या खेळांत जपानच्या खेळगड्याचेर घातली हार। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।